आवाज येतो ना तो लेतो ओके हय बऱ्या सुवातेक हांव सगल्यांक हाजी राखील्यांक देव बरो दीस म्हणटा हे आमी एक शॉक एक लागून येयले आमी पयल्या फावट्याक आमी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट मागलो 1 म्हयनो आदीं आमकां अपॉयंटमेंट मेळोंक ना देन आय कॉल द OSD सेयींग दॅट आमकां सीएमा कडेन उलोवपाक जाय आनी आमकां एक लेटर दिवंक जाय सेयींग दॅट वॉज इलिगल हॅपनिंग इन ओल्ड गोवा पूण आमकां आयज कितें अपॉयंटमेंट मेळोंक ना मागीर 2-3 फावटी आमी कमिटी मेंबर येयले अपॉयंटमेंट घेतलो मेळोंक ना मागीर आमी आमकां OSD म्हणालो आमच्या PA कडेन उलय पर्सनल सेक्रेटरी दिम तेणेंय आमकां दिवंक ना आनी मागीर आमकां सांजचे ऑल्टरनेटीव उलयले आमकां सीएम आयज दिवन आमकां अपॉयंटमेंट मेळोंक ना आनी दिना म्हणून आमकां अशें विजून येता आमकां अपॉयंटमेंट तो दिना कित्याक दिना तो जाणा आनी हांव सांगना आनी आमी आज कितें केलां हें लेटर काडून इनवर्ट केलां तेका आमी दिवपाचें आसलें लेटर पर्सनली आनी वी वॉन्टेड टू एक्सप्लेन हिम सेयींग दॅट हें सगळें इलिगलिटी जालो तो गो प्लीज इंटरव्यून तूं मोठे पड आनी आमचें सारकें कर म्हणून पूण ताणें आयज आमकां अपॉयंटमेंट दिवना म्हणून आमी इनवर्ट लेटर केलां सीएमाक ऑफिसाक म्हणल्यार आमची चडशी बातमी आमचे हाडले मेंबर आहा ते दितले कितें म्हणून इल्लीगल जाल्या तितून इल्लीगल कारण त्याने जायते रूल वायलेशन केला CRZ रूल वायलेशन केला प्लस प्रोटेक्टेड एरियान भितर येयला प्रोटेक्टेड एरिया आनी आमचे सेंट कॅजिटन चर्चीच्या कंपाउंडाक न्हू सारकें तेंकोन बांदला तें कन्स्ट्रक्शन केलें आनी ती इट कम इन अंडर प्रोटेक्टेड एरियान येता ओके सेकेंड थिंग त्याने CRZ रूल वायलेशन केला मागीर TCP रूल वायलेशन हे हितून येयला आनी ताका सगळीं फ्रॉड परमिशनां दिला TCP CRZ आनी पंचायतान सगळे बॉडीज मेळोन त्या फ्रॉड परमिशन मेळला दिला आनी आमकां अपॉयंटमेंट मेळोंक ना म्हणून आतां इनवर्ट केला सो बरो हे सॉत कितें पळय ते सीएमाच्या फुड्यान हाडून दाखोवपाक सॉत रियलिटी आनी ट्रूथ कितें पळय ते सो ते ट्रूथ पळोवन हांव एकूच मागता सीएमाक सांगूंक सोदता हांव जाता तितले बेगीन ते एक्शन घेवन सगळे फ्रॉड परमिशनाचेर ते जाता तितले बेगीन डेमॉलिश करचें म्हणून आनी तशेंच आमी आतां हें केलेलें आमी RTI मागलेली TCP कडेन सायड इन्स्पेक्शन मागलेलें आमी conservation committee conducted on 24/2016 plus any photography and measurement taken during said inspection ची कॉपी मागलेली and complete copy of the minutes of the conversation committee dated 28/4/2016 हे कॉपी तेमी आमकां दिवंक ना जानेवारी हे वर्सा जानेवारीन आमकां ती दिलेले तेमी आनी आतां परती आमी मागले ते म्हणटा आमचे कडेन ती हें ना ते कितें म्हणटा आमचे कडेन ती ऑफिसान ते कितें म्हणटा जाणा आतां आमकां तेणी रिप्लाय दिला TCPन This is to inform you that the file of conservation committee of the year 2016 was not traceable in the office record. आता इम्पॉर्टंट फायल ना जालें तें कंस्ट्रक्शन येयलें कशें परमिशन आमकां खुंयसान मेवली सो हितून A to Z हितून सगळे फ्रॉड केलेले आहा कंप्लिटली हे फ्रॉड परमिशन सगळें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पासून ते फ्रॉड परमिशनाचेर कंस्ट्रक्शन उबें केलां तेमी थिंगा पयलीं हालीं 50 स्क्वेअर मिटराचे लॉ जाल्लेले ते लॉजाचे तेमी आतां 600 स्क्वेअर मिटराचे आतां कंस्ट्रक्शन करता 50 स्क्वेअर मिटराचे लॉजाचे ते 600 स्क्वेअर मिटर आतां ते कंस्ट्रक्शन बांदता आनी ते भितर तेमी मिसमॅन्युपुलेट केला पयलीं आमी सांगलाय बीन मिडियाकूय पयलीं दिला आमी ते हिंगचे तेमी पार्शांचे ते घराचे फोटो काडला ते घर हिंगा आहा म्हूण दाखयला हिंगा ते घर ना हिंगा आहलो हालीं 50 स्क्वेअर मिटराचे एक स्ट्रक्चर आहलेले आनी तेजेर आतां ते अरावंड 600 स्क्वेअर मिटराचें कंस्ट्रक्शन येता सो हे सगळे हे ट्रूथ आमी सीएमाक दाखयला हाडून इनवर्ट केला तेका आयज आमचें मेमोरंडम हे अपॉयंटमेंट तेमी आमकां दिवंकूच ना तो अपॉयंटमेंट आमकां दिवंकूच सोदना म्हणून आमी ताका सगळ्याक इनवर्ट केला सो फकत सीएमा कडेन मागता ही फ्रॉड परमिशनां दिल्या तितली तेमचेर एक्शन घे आनी ती डेमॉलिश रिवर्क कर आनी ते कंस्ट्रक्शन आहा तें डेमॉलिश कर इतलेंच तुम्ही म्हटलं की इलिगल डिपार्टमेंट म्हणजे डिपार्टमेंटान फ्रॉड केला खंयच्या डिपार्टमेंटान फ्रॉड सगळे डिपार्टमेंट जे पळय पयले डिपार्टमेंटान जे पळय स्टेट डिपार्टमेंट्स आसा न्हू तेंच्यांनी सगळ्यांनी फ्रॉड लायसन्स दिला पयले म्हळ्यार लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन करून हो स्ट्रक्चर पेडणेचो ओल्ड गोवा आहा म्हूण 1971च्या प्लॅनाक बायपास करून 2002 हें तेणी डिमार्केट केला दुसरें म्हळ्यार TCPनूय बी ताका लायसन्स दिला सेयींग
तो स्ट्रक्चर हिंगासोर आसा म्हण. तिसरें म्हळ्यार कन्जर्वेटीव कमिटी म्हण आहा गोवा स्टेट गव्हर्मेंटाची, तेणी बी ताका लायसन्स दिला इन्स्पेक्शन करून की तो स्ट्रक्चर हिंगा आसा म्हण. आनी सगळ्यांनी सांगलां, इवन विलेज पंचायत मागीर तुजे CZMA यांच्यांनी सगळ्यांनी सांगलां हो स्ट्रक्चर हिंगा आसा म्हण. जी पळय स्टेट डिपार्टमेंट आसा चीफ मिनिस्टराच्या अंडर, तेंच्यांनी सगळ्यांनी हेका फ्रॉड लायसन्स दिला. जे पळय पेडण्याचो स्ट्रक्चर आसा तो ओल्ड गोवा आहा म्हूण दाखयला. आनी हे स्टेट सगळ्यो ऑथॉरिटीन फ्रॉड केला म्हूण हे ओल्ड गोवा आज डिस्ट्रक्शन स्टार्ट जाला. म्हणटा आमी CMाक सांगून गेल्ले तुजी जी पळय स्टेट जी पळय ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी ज्यो सगळ्यो आमी हिंगासर RTI मारला तेजे वयल्यान गमन येता सगळ्यांनीच फ्रॉड केला. जाल्यार तेंचेर मातशें एक्शन घे आनी ते ओल्ड गोवाचे स्ट्रक्चर डिमॉलिशींग कर. आनी जी पळय गोंयची हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज आनी गोंयकाराचे मायनॉरिटीचे इगोर जो आहा त्यो मातशें सांबाळ म्हण. हे मागपाक तेजे लागीं आमी 1 म्हयनो जालो एपॉयंटमेंट मागता, तो आमकां दिवपाक सोदना. आनी गोंयकारां लागीं मागता तुमी ओल्ड गोवा राखपाक सगळ्या गोंयकारांनी फुडें सरचें. आयचो आमी हो मेमोरंडम दिला रिगार्डींग द ओल्ड गोवा इश्यू. ओल्ड गोवा इतले एकूच ना, ओल्ड गोवाची हेरिटेज आहा, वर्ल्ड हेरिटेज. तिंगा नाका ते अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स हाडून गोंयांत ती आमची हेरिटेज काबार करूंक हो गव्हर्मेंट सुटला. पयलो म्हणल्यार गार्बेज प्लांट हाडलो, इतलो मॅसिव्ह प्लांट, तिंगा आमची होली प्लेस आहा तिंगा प्लांट हाडलो. आतां तेणी हेलिकॉप्टर रायड केला. जे हेलिकॉप्टराचो जागो आहा ती फ्लड प्लेन्स आहा आनी CRZ कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅना प्रमाणे तो फ्लड प्लेन्स आनी ताका बफर झोन आहा मॅनग्रोव्ह. ते बफर झोन बायसेक्ट करता. जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन करून आमचे हेरिटेज डिस्ट्रक्शन करून हो गव्हर्मेंट ओल्ड गोवा कित्याक येयला. ओल्ड गोवाची जी अस्मिताय आहा, जी हेरिटेज आहा ती सांबाळूंक जाय, ना कोण डिस्ट्रॉय करूंक जाय. हो गव्हर्मेंटाची हिडन एजेंडा आहा जे ओल्ड गोवा प्रायवेट एजन्सीक दिवंक सोदता डिस्ट्रिक्ट म्हणून. आनी त्या प्रमाणे ते सगळे प्रोजेक्ट्स येता ओल्ड गोवा सगळे ते लिंक आहा ते डिस्ट्रिक्ट. कित्याक ओल्ड गोवा ते कजिनो हब करूंक सोदता. कित्याक आमकां ऑलरेडी एक जेटी आहा, फ्लोटींग जेटी, प्लस आतां एक सागरमालाची जेटी येता. ती कित्याक लागून आमी म्हणटा गव्हर्मेंट म्हणटा कितें जाल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटा. हें डेव्हलपमेंट न्हू, हे फकत एका एजन्सी आपले ओल्ड गोवाचे जे हेरिटेज आहा ते आपले हितूंक सोदता. आनी लोकांची जी आमची ओल्ड गोवाचे मोग आहा, जे हेरिटेज आहा, गोंय सायबायका लागून लोक इतले हजारांनी लोक फेस्ताक येता, हे सगळे गव्हर्मेंटाक कमर्शलायज करूंक जाता. गव्हर्मेंटाक हेरिटेजीचे कांय पडलेले ना. गव्हर्मेंटान आजून पासून आमी जे मागता ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन दिवचे, एज पर द मास्टर प्लॅन ओल्ड गोवा डेव्हलपमेंट जावचे. पूण गव्हर्मेंट आपल्याक जाय ते अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स गव्हर्मेंटाचे हाडून ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करूंक जाता. सेकेंड आतां PDA हाडली. गव्हर्मेंट आमकां एश्युरन्स दिल्ले लास्ट नोव्हेंबर डिसेंबरान आमी PDA काडली म्हणून. पूण पॅन्डेमिकान एप्रिलाचे 26 नोटिफिकेशन काडटा ग्रेटर पॅन्डेमिक PDA ओल्ड गोवा परते PDA हाडटा. कित्याक लागून गव्हर्मेंट म्हणटा तितून हेरिटेज आमी काडला म्हणटा. पूण तांकां हांव सांगूंक सोदता जे आतां परतून जे PDA हाडला तितून ओल्ड गोवा फोर्ट्रेस वॉल आहा, जी प्री पोर्चुगीज टायमा पयलींची कदंबा टायमाची फोर्ट्रेस वॉल आहा, प्लस एक स्प्रींग आहा, बांयगणी स्प्रींग, ती गव्हर्मेंटाक खबर ना. हे आतां प्रोजेक्ट PDA परतो येयलो आमची सगळी स्प्रींग काबार जातली, आमची ग्रीनरी उरला ती काबार जातली. आनी आमची फोर्ट्रेस वॉल आहा ती 20 किलोमिटर्स फोर्ट्रेस वॉल आहा ती गव्हर्मेंट आजून पासून तिका स्टडी करून ती प्रोटेक्शन करपाचें कांय चिंतूना. पूण डिस्ट्रॉय करपाचें जो ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करपाचें हिडन एजेंडा गव्हर्मेंटाचो आहा तो चालूच आहा. आमी मागता गव्हर्मेंटान बेगीनच्या बेगीन स्टॉप करची, जो PDA विड्रॉ करची आनी आमकां तो हेलिपॅड रायड ओल्ड गोवा नाका. कित्याक ते सेफ्टी आमचे हेरिटेज गोंयची सेफ्टी आहा, तुजे स्ट्रक्चरची सेफ्टी आहा ते कोण पळयतलो. आमी मागता हे अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट ओल्ड गोवाचे बेगीन बेगीन पयस व्हरचे, ना जाल्यार आमकां हेज्यांनी व्हडलें एज्युकेशन करचें पडटलें अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक. तुम्ही आता म्हटलं की अपॉइंटमेंट मागलं होय. मेळोंक ना. आता तुम्ही मेमोरंडम दिला. आता आमी एक आमचें कर्तव्य म्हणून दिला. गव्हर्मेंट एक्शन घेतात, गव्हर्मेंटाक सांगला अशें अशें हाडलें ते दोळ्या मुखार घालला. पुन्हा आमचे जे एज्युकेशन आहा ते चालू उरतलें. टायमींग काय न्हू, आमी आतां सगळे कन्सर्न जे डिपार्टमेंट्स आहा जेणी परमिशनाक दिला तांकां सगळ्यांक आमी हें दितले. आमी तांकां टायम बॉन्ड दितले. सर्टन टायम बॉन्डाक जायना आमचे फुडले स्टेप आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले. लोकल आमदार आसा तो लोकल आमदार आसाय म्हणून कोणाक खबर आहा. तो आतां 4 वर्सां जालो हे सगळे कारण जाता घडटा कित्याक आमदार आमकां ना म्हणून. वी हॅव इनएफिशियंट MLA म्हणून. तो ही पंचायत आमची इनएफिशियंट जे घडच्यो आतां पंचायत आतां आमी फाटल्या हो PDAचो इशू मांडलेलो, प्लस हांवें हेलिकॉप्टर लायटाचो इशू मारलो. तिणी सांगलें आमकां अजून कांय येवं ना. पूण आमकां आतां 2-4 दीस पयले आमचे सरपंच वचून ते इनॉग्रेट करता. जेन्ना आमच्या ग्रामसभाक डिस्कशनाक इशू आसलो, डिस्कस जायनासतना हे इशू कित्याक पंचायत सपोर्ट करता. कित्याक हांव सांगता ही पंचायतूच पपेट जाल्ली गव्हर्मेंटाची, जे लोकांचे कांय
लोकांचे कांय इश्यूज पडलेले ना. आमकां गांवांत जायते इश्यूज आहा. वॉटर इश्यूज आमकां वॉटर टँक जाय आहा. 10 वर्सां पयलीं वॉटर टँकाचो डोम मोडलेलो तो अजूनय ती न्यू वॉटर टँक बांदूंक दिवना. पूण हे अनवॉन्टेड इश्यू पंचायत प्रमोट करता. तुम्ही जे प्रोजेक्टांका विरोध करता आमी विरोध आहात आमचो. इनॉग्रेट करताना तुमचे लोकल आमदारूच बसले. ते तो आमदार आतां गार्बेज प्लांटाक वचून आमदाराचें इन्वॉल्वमेंट आहा न्हू. आमदाराचें इन्वॉल्वमेंट नासतना इतले हांव प्रोजेक्ट पाय येवंक शकता. आतां आमदार टार्म विरोध आहलो जाल्यार प्रोजेक्ट येवची ना आहले. गव्हर्मेंटाक सीएमाक इतली कापासिटी लोकल आमदाराच्या अगेन्स्ट वचून प्रोजेक्ट हाडपाक. सो खंय ना खंय पंचायतीचें इन्वॉल्वमेंट आनी आमदाराचें इन्वॉल्वमेंट आहात. हितून हांव डिनाय सोदना. कित्याक आमदाराक इन्वॉल्वमेंट ना जाल्यार फाल्यां प्रोजेक्ट बंद जाता. हितून आमचो लोकल MLA तशी लोकल सरपंच इन्वॉल्व आहा ह्या प्रोजेक्टांनी. अपॉयंटमेंटाक आमी येयलेले पर्सनली 1 म्हयनो जालो. हांगा पर्सनली येयला तेमी कितें म्हणलें आमकां आमचो एकल्याचो हेजो नंबर घेयलो आनी ताका कॉल करून सांगता म्हणून अपॉयंटमेंट केन्ना मेवता पळय तो कॉल करूंकूच ना. मागीर परते येयले आमी मागीर म्हणूंक लागलो इमेलाचेर फास्ट मेवतले. इमेल फास्ट मेवतले म्हण अपॉयंटमेंट फास्ट मेवता म्हणून आमी आपले इमेल केलेले September 16. इमेलाची तेमी कांय रिप्लाय दिवंकूच ना. आनी प्लस आमी ताका परते रिमांयडरूय मारलेले हेजो रिमांयडरूय मारलो ताका आमी. रिमांयडराची कांय रिप्लाय येवंक ना. सो मागीर आमी येवन OSTच्या सेक्रेटरीक मेवले. OST मागीर त्या सेक्रेटरी कडेन मातशें बस आनी 15 मिनटां सुमार ताणें आमकां बसयलें. आनी जेन्ना ताका गमलें हो कॉन्ट्रोवर्सी कन्स्ट्रक्शनाची हेका लागून येयला म्हणून आमी तेणें ताका कोणाक ते फोन मारलो OST तो म्हणूंक लागलो आपूण तेणें रिजन दिलें एक्सक्यूज दिलो आपूण सीक आहा तोंडी आहा आनी आमी तेमकां मागीर आपय म्हणून 1-4 दिसांनी सुमार. मागीर ते फक्त तेमी ना. सो ताका लागून आमकां हेजो इनवॉल्व दिवचो पडलो. आनी तुमकां पयलें सांगलां ते भाशेन हे DCPन आमकां न्हू ही फायली दिवं ना मागला पळय ते. ओके इन्स्पेक्शन फायल मागलेली इन्स्पेक्शन मागलेलें न्हू आमी ते तेमी आमकां दिवं ना. पयलें सांगलां हें इन्स्पेक्शन सायडीचे सायड इन्स्पेक्शन आनी ते मिनिट्स मागलेले कंप्लीट कॉपी ऑफ मिनिट्स ऑफ कन्वर्सेशन कमिटी 2016चे. ओके आतां आमी कितें चिंतलां ते तर आमकां अशें कोत्ता न्हू ते फायली आहलेले नाश कोत्ता डिपार्टमेंटान जाल्यार आमी हेंचेर लिगली एक्शन घेतलेले DCPचेर. सो हितून हांव कितें म्हणूंक सोदतां सो CMान इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हितून कारवाई करची आनी ते रिवॉक करची आनी आमकां फक्त डॅमॉलिश जाय. ते तो डॅमॉलिश जायना जाल्यार आमी आख्ख्या गोंया बर व्हायरल करीत रावतले. हो स्प्रेड करीत रावतलो न्ही. हो न्यूज आख्ख्या गोंयान स्प्रेड करतले नॉर्थ आनी सावथ. कशें उदक वचचें ना. व्हडलो प्रोजेक्ट तुम्ही डेमोलिश करपाक शकतात ते करूंक जाता न्हू. गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाता कित्याक जायना. तो इनलिगल न्हू कंप्लीटली इनलिगल A to Z ताका फ्रॉड परमिशन आहा आनी सगळे आतां मेमोरंडम तुमकांय दिला कॉपी तुमी पळोवन घेया आनी आमकां DCP पासून आमकां फायली दिवंक सोदना. सो कंप्लीटली हे न्हू फ्रॉड न्हू कंप्लीटली. सो आतां CMान आतां हांव मागता CMा कडेन ते जाता ते बेगीन डॅमॉलिश करचें म्हणून. जाल्यार आमी डॅमॉलिश जायना जाल्यार आमी आख्या गोंयान वायर स्प्रेड करतले. गोंयांत तुजें रावचें ना. कितें दीस बी दिला तुम्ही टायमींग ना अजून आमी दीस दिवं ना गव्हर्मेंटाक अजून 15 दीस म्हयन्या भितर तुम्ही ना अजून दिवं ना. जाता तितले बेगीन तेणें करचें तेच मागता हांव CMा कडेन. जाता ते बेगीन कारवाई करची एक्शन घेवची हेजेर सगळ्यांचेर आनी ते डॅमॉलिश करचें इतलेंच मागता आनी कांय कित्याक तो तुमकां अपॉयंटमेंट दिना मागीर हेचेर कारवाई करतलो म्हणून कितें तुमकां दिसता. आतां पळय एटलिस्ट थ्रू मिडिया तर ताका न्यूज वयतलो न्हू. थ्रू मिडिया तेजे पासून थ्रू मिडियाचेर वचो म्हणल्यार तें हें करपाक जाय न्हू एक्शन घेवपाक जाय न्हू थ्रू मिडियाचेर. आतां ताणें इग्नोर करूंक जायना न्हू. आतांय ताणें इग्नोर करपाक जायना. ताणें डेफिनेटली हेचेर कितें ना कितें कारवाय करपाकूच जाय. आतां तो एक्शन घेयना जाल्यार पासून आमी फुडें वचत रावतले. आमी आमचें कंटिन्यू उरतले प्रोटेस्ट. लोकल आमदाराक पर्सनली म्हणून उलयले तुमी. लोकल आमदाराक आमी पर्सनल वचोन मेळना कित्याक तो आमकां सपोर्टूच करना. ताका कितें मेवतले तो सपोर्टूच करना न्हू. सेम प्रोसिजराचे तेणी बी ओल्ड गोवा बंगलो बांदला. ताकाय बी नोटीस आहा तेची ASIची आनी कोण उलयता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2 मिनिटां हाजीर आसलेल्यान स्टेक ओल्ड गोवाच्या नांवान देव बरें थँक्यू.